नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज करचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय चुमकेल खबरो। पेटके दारबांदोड्या कंटेनर आणि दुचाकी मध्ये जाल्ल्या अपघातात दुचाकी चालक गुरुदास वाडकराक आगताक आयलें मरण। पणजी महानगरपालिका वेंचणुके विरोधात दाखल जाल्ले याचिकेची सुनावणी जातली 4 मे। संबंधितांक नोटीस जारी करून तांची जाप सादर करपाचो उच्च न्यायालयान दिला आदेश। सत्तरी पाडेली पुलावयल्यान उडी मारून वाळपय शिपणावळ खात्यातल्या एका कनिष्ठ अभियंत्यान घेतलो स्वताचो जीव। मरणाचे कारण अजून गुपीत, पुलीस करतात तपास। आणि नागवा आणि अडफळे वाठारात नवी इमारती हॉटेला बांदपाक आमदार मायकलाचो खर विरोध। वाठारातली सोपल्या कॅरिंग कॅपॅसिटी तशेंच सिवरेजीचो ब्रासला प्रश्न। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। दारबांदोड्या म्हालात 12 वरां भितर 2 भिरांकूळ अपघात घडले। पेटके दारबांदोड्या कंटेनर आणि दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चालक गुरुदास वाडकराक आगताक मरण आयलें जाल्यार तिस्क उजगांवा एका अनवळख्या गाडयेन दुचाकीक धपको दिवन फुज्यो काडल्यो। दुचाकी चलोवपी दोगांकूय गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार सुरू आसात। पुलिसांनी दोनूय अपघातांचे पंचनामा केले। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। आउटपोस्ट आसा त्या जाग्यार आसा, ज्या जाग्यार आज सकाळ फुडें परत एक एक्सिडेंट जालो। जे शेवड्या दारबांदोड्यांतल्यान जी चली हेमा आनी सिनेट्रा ही दोगांय हांगा नेसले कामा खातीर वयताली। स्कूटर घेवन वयता आसतना तेका जवळ पंपा कडेन दारबांदोड्या पंपा कडेन सुमार तेका एक गाडयेन कोण तरी धक्को दिलो। कंटेनर खूब जाण म्हणटा की कंटेनर तो धक्को दिला आनी ती पडली। ते पडल्या बरोबर ती तेका मार लागला आनी स्कूटरीक सायडीची लायटी लागली, लायट फुटली आसा, सायडीक एक सायडीन धरलेले आसा स्कूटर। जेन्ना हेची खबर जेन्ना पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना पुलिसांनी वचून घटनास्थळार तांकां पंचनामा केलो। तेका हांगा हाडून उपचाराक उजगांव हाडलें। पूण सिनेट्राक मार लागल्या कारणान तेका GMC धाडलें आसा आनी हेमा जी आसा ते हांगा ती हॉस्पिटलान उपचार घेता। जेन्ना हे प्रकरणान अशें जाता रातीच एक हांगा अपघात जाल्लो आनी त्या अपघातात एक फेटल जाल्लो गुरुदास वाडकर हो खांडोळा बेतकी खांडोळाचो वयस्कर हो हांगा एका मृत्यू येयल्लो। आनी अशीच घटना आज परत सकाळी घडली। सकाळी जेन्ना घटना घडली तेन्ना त्या कंटेनराक ताका धक्को लागला आनी कंटेनर हांगा जो आसा तो पळोवन गेल्लो आसा अशें कळयलें आसा, अशें म्हायती पुलिसांनी दिल्ली आसा। दुसरें म्हळ्यार जी अपघात जाता तेजेर जे येता सकाळ फुडें जे कंटेनर येता ते रातचे दारूच्या नशेन आसता काय कितें हेची तपास जावपाचो गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांवचे एकनाथ केडेकर।
गोंय रान उदरगत महामंडळ आणि शेतकी खात्याच्या जोड पालवान काजू मंडळ कांय दिसां भितर चालीक लागतले। हे विशींची प्रक्रिया चालीक लागल्या तशेंच पारंपारीक काजींचेर निंबून रावनासतना काजींचे पुनर्जीवन करतले। तशेंच गोंयचे अशें सांगून आफ्रिकन काजू विकप्यांचेर कारवाय ही चालूच उरतली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। गोंयान उदरगत महामंडळान कांपाल पणजी काजू फेस्ताचे 4थ्या आवृत्ती आयोजन केल्ली। ह्या सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोंय राना उदरगत महामंडळाचे अध्यक्षा देविया राणे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। काजू प्राइस दिता आसतना की तांकां सबसिडी दिवची म्हणजे मोर दॅन 20 रुपीज आमी बी काजूक सबसिडी दिवपाक लागलेले आसा किंवा तांकां हो इक्वल प्राइस मेळचो। बट ताच्या खातीर सरकारान घेतिल्ल्यो नव्यो इनिशिएटिव्ज आमी पळयता की गोवन ब्रँड कॅजू होच विकचो म्हणून आतांच आमी नुकतेंच पळयलें की FDAच्या वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांचें आमी फेलिसिटेशन केलें। कित्याक तर त्याच खातीर की गोवन ब्रँड कॅजू गोंयचो काजू आसत जाल्यार तो गोवन ब्रँडाच्या सकयलेच विकचो। साऊथ आफ्रिकेचो कॅजू किंवा दुसऱ्या स्टेटींतल्यान येयल्लो काजू हो गोवन ब्रँडाच्या सकयल विकचो न्ही म्हणून आमचो सातत्यात प्रयत्न आसता। तुमकां साऊथ आफ्रिकेचो काजू हांगा हाडून विकपाचो आसत जाल्यार तो साऊथ आफ्रिकेचो काजू म्हणून विकात किंवा बाकीच्या नेबरींग स्टेटींतलो काजू जर विकपाचो आसत जाल्यार तो तेज्या ब्रँडाचेर विकात, गोंयचो काजू म्हणून विकूं नाकात। आणि ताका लागून इट इज आनीकूय मोर वायब्रंटली आमचे गोवा FDA फूड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हे आनीकूय बी नेटान करता आसतना अशा पद्दतीन आतापर्यंत लोकांचे मॅडमी सांगलें की फायन मारीत आसा, हाज्याय फुडें आनीक स्ट्रिक्टली आमी हातूंतल्यान काम करतले। ताच्या खातीर गोंयच्या काजूक एक वेगळी टेस्ट आसा आणि म्हणून तर गोंयचो काजू लोकां समोर प्रमोट करपा खातीर, ऑर्गेनिक काजू लोकां समोर प्रमोट करपा खातीर आमी मेळोन गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसत किंवा गोंयांत आसलेले काजू कारखाने आसत किंवा आमचे FDA डिपार्टमेंट आसत किंवा आमचे लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आसत, हे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतले। आणि एक्चुअली खऱ्या अर्थात हांव सगळ्यांक आव्हान करता, हांगासर कॅश्यू फॅक्टरी पासून ते काजू ट्रेडर्स पासून ते काजू विकपी स्मॉल शॉप्स आसतले, तांच्यांनी ब्रँडेड काजू गोंयचो काजू जो आसा होच तांच्यांनी मुखार हाडचो आणि बाकीचो आसत जाल्यार ताज्या ब्रँडाचो तांच्यांनी चलोवचो। पणजी महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेत पराभव जाल्ल्या एका उमेदवारा सयत आनीक दोगांयनी वेंचणूक रद्द करपाची मागणी करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली। ह्या याचिकेत मतदारांच्या गुप्ततायेचो उल्लंघन जाल्ल्याचो दावो केल्लो। हे फाटभुंयेर शुक्रारा उत्तर गोंय उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली। मतपत्रिका सांबाळपा संबंधी खंयचोच अंतरीम आदेश दिवपाक न्यायालयान न्हयकार दिलो। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 4 मेक जातली। तशेंच संबंधितांक नोटीस जारी करून तांची जाप सादर करपाचो आदेश न्यायालयान दिला। सत्तरी पाडेली गावांतल्यान एक धक्को दिवपी बातमी मुखार आयल्या। वाळपय शिंपणावळ खात्यातल्या कनिश्ट अभियंत्यान पाडेली पुला वयल्यान उडी मारून स्वताचो जीव सोंपयल्ल्याची घडणूक दाडार आयल्या। चिंतेची गजाल म्हळ्यार फाटली 3 वर्सां जाली हे विभागातली ही दुसरी घडणूक जाल्ल्यान ह्या घडणुके संदर्भात साबार प्रश्न उपरासपाक लागल्यात। तशेंच ह्या अभियंत्यान जीव कित्याक सोंपयलो हें कुवाडें जावन रावला। पळयात। वाळपे हांगातल्या एका अभियंत्यान पुलावरून उडी मारून आपले जीवन सोंपयले आसा। मेळिल्ली म्हायतीनुसार वाळपे इरिगेशन डिपार्टमेंटान जेई म्हणून काम करपी अब्दुल अजीज शहा या 58 वर्साचे जेई पाडेली हांगातल्या पुलावरून उडी मारून आपले जीवन सोंपयले आसा। आयज सकाळीच ही घडणूक सुमारे 11च्या सुमाराक जाली। जेन्ना सकाळी तो ड्युटेक आयलो आणि गांजे हांगासर वचपाक भायर सरलो तेन्ना तेज्या बरोबर तेंच्या डिपार्टमेंटाचो एकटो सहकारी आसलेलो आणि डिपार्टमेंटाचीच गाडी घेवन ते गांजे हांगासर वयताले। जेन्ना पाडेली पुलाचेर पावले तेन्ना ताका फोन आयलो आणि हो फोनार उलयता गाडी तेणी रावपाक सांगली आणि गाडयेंतल्यान भायर सरून जेन्ना तो फोन उलोवपाक भायर सरलो तेन्ना फोनार उलयल्या नंतर कांय वेळान तेणी आपलो फोन वयर काडलो आनी तेणी डायरेक्ट पुलावच्यान उडी मारली। हे जेन्ना थंय वचपी थोड्या लोकांनी पळयलें तेन्ना उडी मारून ताका भायर काडपाक यत्न केलो, मात ह्या वेळार तेजी प्राण ज्योत आसा ही म्होंवळली आसलेली। ह्या वेळार वाळपे जो फालिपिकालाचे लोकांनी ताका वयर काडून तेजी बॉडी आसा ही वाळपे हांगातल्या हॉस्पिटलान हाडून मागीर ताका पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन घातलेली आसा। आयज जेन्ना जी अशे प्रकारे सुसायड केल्ली आसा ताका लागून खूब खळबळजनक ही घटना जालेली आसा। 3 वर्सां पयलीं अशेंच ह्या डिपार्टमेंटाच्या एका जेन सुसायड करून आपले जीवन सोंपयलेले।
त्यांनी सुद्धा आपल्या घरानच गळपास दिवन आत्महत्या केलेली. आज परत अशा प्रकारे एका जेई ऑन ड्युटी असताना तो अशा प्रकारे आपले जीवन सोंपयल्या कारणान एक खळबळजनक घटना आसा. त्यांनी आपले जीवन कित्याक सोंपयलें हेची अजूनय म्हायती मेळोना. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. नागवा आणि अडफणे वाठारात नवे इमारती हॉटेलां बांदपाक थळावा आमदार मायकल लोबो हांणी खर विरोध केला. ह्या वाठारांतली कॅरिंग कॅपॅसिटी सोंपिल्ली आसा तशेंच सिवरेजीचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. देखून पंचायतीन नव्या प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्हय अशी मागणी आमदार मायकल लोबोन केल्या. नागवा आनी हडफड्या वाठारांतली कॅरिंग कॅपॅसिटी पुराय सोंपिल्ली आसा म्हूण फाटल्या दिसांनी समाज वावुरपी आंदोलन करताले. तेन्ना थळाव्या आमदारान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केल्लें. पूण आतां आमदाराक जाग आयला. तशेंच तो आतां वाठारा बाबतींत गंभीर जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. वाठारांत येवपी मेगा प्रकल्पांक आतां स्वता आमदार मायकल लोबोन खर विरोध केला. नागवा आनी हडफड्या वाठारांत विला शिवाय नव्यो इमारती हॉटेलां बांदपाक आमदार मायकलान न्हयकार दिला. ह्या वाठारांत सिवरेजीचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. मात पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर नव्या व्हडल्या प्रकल्पांक मान्यताय दिवपाची गरज ना अशी थेट शिटकावणी पंचायतीक दिल्या. वाठारांतल्या संबंधितांनी आसा त्याच लोकांक बरी साधन सुविधा दिवपाचो यत्न करचो असो सल्लो आमदारान दिलो. सगळे प्रेस आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आहा की कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ हार्परा नागवा एसर्टेन करपाची गरज आहा आणि तितून जर तर व्हडले बिल्डिंगी येयल्यो मोर दॅन द FAR 60% वयर त्यो रिजेक्ट करून धाडपाच्यो. हायकोर्टान पयशे मोडपाचे कापासतात आमचे कडेन आहा, पंचायती कडेन आहा, मेंबरां कडेन आहा, आमचे कडेन आहा. सो आतां बिल्डिंगी येयल्या त्यो पुरो आनीक बिल्डिंगी हिंगा दिवया नाका व्हडल्यो. कोण बांदता तेका विलाज बांदूनी ग्राउंड+1 पार्रा आमचे विलेजीन आमी विलाज एलाव करता. तितून आमी बिल्डिंग एलाव करिना कित्याक फुडें त्रास आहा. सेवेज कनेक्शनां जी आहा ती आमचे नागवान आनी हार्परान ना. आतां म्हाका दिसता खुबश्यो हॉटेलां येयली हिंगा आनीक नाका कित्याक कॅरिंग कॅपॅसिटी आनीक ना हॉटेलांची. आनीक व्हडली बिल्डींग जी फ्लॅटां आहा तेंची कॅरिंग कॅपॅसिटी ना आमचे कडेन कित्याक सेवेज जे आहा इज गोइंग टू बिकम द बिगस्ट इश्यू इन द फ्युचर. सेवेज की आमचे कडेन सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट आमी ट्रायल रावंडार चालू केला आनी तो ट्रायल रावंड आतां ट्रिचरी प्लांट तेजो नेक्स्ट विकान इनॉग्रेट करता आमी. 7 crores गव्हर्मेंट इज स्पेंड टू पुट द ट्रिचरी प्लांट ओवर देयर. सो Kalangut village also feels that we should not have sewage coming from Harpara, Anjuna or any other village. They should have their own treatment plants. Ashe tenka dista. So we do not want that water to be discharged into the river. Riveran udak येवंक पाना ते clean water जे जातले or treated water ते परत लोकांक मेवपाक जाय for gardening purpose. आणि त्या खातीर ह्यो व्हडल्यो बिल्डिंगी आमी डिस्करेज करपाची गरज आहा. कोण तरी आतां बिल्डर येतलो आनी म्हणटा आपूण 50 फ्लॅटां बांदता 40 फ्लॅटां बांदता ती बंद जावपाची गरज आहा. हांव पंचायती कडेन मागता बाब राजेश आहा आमचे सुषमा मॅडम आहा हिंगा. गोमंतक टीव्ही खातीर विना मांद्रेकर. एसजीपीडीएचे मेगा रिटेल मार्केट परतून चर्चेक आयला. पुराय मार्केटात निसर आणि जमनीक घाल्ले टायल्स फुटिल्ल्यान नुस्तें विकपी आनी विकत घेवप्यांच्या जिवाकडेन सामको धोको निर्माण जाला. तांचें नशीबूय सामकें फुटलां. ह्या नदी लेगीत हांगा लोकांक पडूंक दुखापतूय जाल्या. पूण ह्या घडणुका उपरांत परत एक फावट बाजारात सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला. पळयात. बाजारामध्ये सारखे सिस्टम ना. काल बस एक बायल पडल्या 3 ग्राम बायल पडले फाटाफाट करून कोण एक्शन घेता कोण दिना एक्शन. मार्केटाक जे आहे म्हणून आज जोडपाय पड बाबा न दवर मार्केटा न दवर गाय तो आवत तू गाय तो कोत तू पूण एकूच दीस मार्केटार जोड नागत गरीब लोकांक पोट कित खूब भरपाचें.
SGPDAचे मेगा रिटेल मार्केट कितलीशीच वर्सां जाली दुरुस्ती खातीर आशेता, मात कोणूच दखल घेयना. नुस्तेकारांनी दिल्ले म्हायते प्रमाण फाटल्या दिसांनी हांगा बायलां निसरून पडिल्ल्याच्योय घडणुको घडिल्ल्यो खंय. विक्रेत्यांच्या म्हणण्या प्रमाण बाजारात योग्य देखरेख नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्या, जाका लागून उदक साठवप, टायल्स फुटप आनी मुळावे बांदावळीची परिस्थिती सामकी वायट जाल्या. ते भायर घाणीघुट्टाणी आनी नितळसाण नाशिल्ल्यान वातावरणाक लागून गिरायकय बेजारल्यात खंय. हाचो थेट परिणाम तांच्या वेवसायाचेर जावपाक लागला आनी गिरायकय उणें जावपाची भिरांत विक्रेत्यांनी उक्तायला. हाचे पयलीं मार्केटाचे जीर्णोद्धार करपाचे प्रस्तावाचेर चर्चा जाल्ली, पूण अजून तांचेर ठोस कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान विक्रेत्यांनी खंत उक्तायला. सरकार बरो मार्केट दिना आनी मार्केटाची अवतिकाय पोट भरपाक दिना, अशी अवस्था नुस्तेकारांची जाल्या. दोनूय वाटेनच्यान मार. आनी कितलो तेंप ह्या फुटक्या मार्केटात नुस्तेकारांनी झरपाची काय, हो एक मोठो प्रस्न. बाजारामध्ये सारखे सिस्टम ना. कालपासून एक बायल पडल्या की तू अडचण जाली आम्ही जोडताय मासे आन्सर क्लियर करूया किती माझे प्रॉब्लेम ना हात लोकांय सॉल्व करूया. सद्दां रात दीस विसरताय पडटाय बाजारात निवळ काडना सगळे आख्खे दीस रात दीस आम्ही निवळ करूच डेली. मातशें एक करूया आनी मातशें सेटल करूया बाबा. थँक्यू बाबा. गोटी फुटा पेट्रोला लागून बंद नुस्तें येतो एक पावस बी सगळें जाता की लोक खावपा मेळ्ळे न्हू लोक जियेता जाल्यार कितको जियेता लोक म्हाका सांग. आनी बांगडे येता 8,500 8,000 7,000 हे भाशेन बांगडे लोक म्हणटा कितू मारप आमकां खावपाक जाय. कितको आतां पेट्रोल भरप जाय डिझल भरप जाय गॅस मेळना कितको जियेता म्हाका सांगू. तेका लागून मारप जालो. सगळी मार्गाय येयल्या कोणा लागून सांग कोणा लागून मार्गाय येयल्या कोण पिड्यार केलें सगळ्यांनी पिड्यार केला. एकल्यान हांव गेल्यार तुका राग येतालो तेका राग येतालो जेक राग येतालो पूण हें निसरत तें कोण सारक करपाना. तीग जावं बायल पडले फाटाफाट करून पळय कोण एक्शन घेता कोण दिना एक्शन सांगून कितें फायदा आमगे बरें तें करुया संवसारान कळटा पळय. एक सिलिंडरा म्हणटा काल पायलून ते सिलिंडर काबार जाल्यार म्हाका लायन येयला आनी सिलिंडर जाय जाल्यार नाका सांग. हॉटेलकार येता आमगे सगळें हॉटेल बंद जालें नुस्त्याचें ना म्हणटा कितको तुमकां गिरायक घालपाचें आनी आमगे गरीब लोकांक पोट कितको भरपाचें म्हणजे तुका सांग. कितको पोट भरपाचें आनी आमी कितको जियेतलीं कितको भुरग्यां पोसतलीं कितें आनी कितें हांवें तुमी मिनिस्टर आहाय बारीक नदर मरे कितें घालचें आनी एक दीस हे मार्केटाक जे आय म्हण हात जोडपाय पड बाबा नदर मार हे मार्केटान नदर मार जाय तो आवत तूं जाय तो कोत तूं पूण एकूच दीस मार्केटान हात जोड नागत तेका. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. काणकोणच्या पैंगीण वाठारांतल्या शेतकारांनी अंदू यंत्राच्या आदारान भात लुवणेक सुरवात केल्या, पूण पावसाळ्यांत हो वाठार पुराय उदकापोना वता, देखून शेतकारांक व्हड अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. ह्या प्रश्नाचेर कायमस्वरुपी उपाय करपाची मागणी शेतकरी राम पागी हांणी केल्या. काणकोणच्या पैंगीण वाठारात शेतकऱ्यांनी शेत लुवणी खातीर मशिनाचो वापर करपाक सुरवात केल्या. ह्या वाठारात वर्साक फक्त एक फावट शेताची लागवड करतात. पावसाळ्यात शेतांनी व्हड प्रमाणात उदक साचता, ताका लागून शेती करप शक्य जायना. ह्या वाठारांतल्यान व्हांवपी व्हाळांत व्हड प्रमाणात गाळ साचता, देखून पावसाचें उदक दर्याक वचना आनी पुराय शेतकी वाठार उदकांत बुडटा. ह्या समस्येक लागून शेतकारांक व्हड लुकसाण जावपाक लागला आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग तपासणी करून व्हाळांतलो गाळ काडपाची प्रक्रिया सुरू करची, अशी मागणी शेतकार राम पागी हाणें केल्या. हांव पैंगीण रावता आनी शेतां ती वांयगणीच करतात. हे पावसा आसपाक सगळें उदक भरून येता त्या खातीर सर्टी पीक आसता घेवपा म्हणलें पयलीं सर्टी पीक करताले आनी हें आतां कितें जालां मनशा खातीर काम करपाक हें जमना. मनशाक पगार 1,900-800 पगार जाय त्या खातीर हें यंत्राचें सगळें सवाय पडटा हें शेतकाम करपाचें. पूण एक प्रॉब्लेम कितें आसा तें उदक भरता हें सगळें बांदून काडला आनी न्हंय आसा पळय ही सगळी बंद जाल्ली आसा. हांव गव्हर्मेंटा फुड्यान मागता की हांगच्या आनी सकलपा न्हंय आसा पळय हे आतां रस्ते बांदपा आसा हे रस्ते बांदूनच फायद ना. त्या बरोबर ही न्हंयेची वाट आसा पळय ती पयलीं क्लियर करपा जाय तेन्ना तें उदक फुटपाचें आनी हें सगळें बंद जातलें. हे रस्त्या काम केलें रस्ते वयर पावलो म्हूण तेका ना तेन्ना हें तेजेर कोण आसा पळय आनी गव्हर्मेंट आसा तेणी मातशें लक्ष घालपाचें इरिगेशन डिपार्टमेंटान PWD हें करपाचें लक्ष घालपाचें.
कितली शेतां सुमार? हें शेत कमीत कमी आतां आमची आसा 2.5 स्क्वेअर मिटर जमीन जाल्यार ही आतां 10-30 वयर जमीन आसा सगळी 2 वाटे वयर सकयल पावतना. हें तर उदक तर हांगा तर बंद न्ही जाल्यार हें पावसाळ्यात सुद्दां शेत रोवपाक मेळटा की पयलीं शेत रोवताले सगळे आनी फायदो जातालो तशें न्ही. मागीर हें शेत निवळ उरतालें आनी वांयगण करपाक त्रास पडनासलो. ते 2 पिके रोवल्यार काम चड पडना. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. समग्र शिक्षणांतले कंत्राटदारी टिचरांक थाकाय दिवपा खातीर सरकारी पावण्यार घोशणा जाल्या पूण अंमलबजावणी खंय? सरकारा कडल्यान आश्वासन मेळ्ळें. गोंय समग्र शिक्षणा खाला काम करपी कंत्राटदारी टिचरां खातीर 5% वर्सुकी वाड करपाचो प्रश्न परतून एक फावट राजकीय चर्चेत आयला. ऑक्टोबर 2024 वर्सा सरकारान आदेश दिल्लो आसून लेगीत ह्या शिक्षकांक ताचो प्रत्यक्ष फायदो अजून मेरेन मेळूंक ना असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला. पळयात. विधानसभेत हो प्रश्न उपरासले उपरांत ऑक्टोबर 2024 वर्सा गोंय समग्र शिक्षणांतल्या कंत्राटदारी प्रशिक्षकांक वर्सुकी 5% वाड करपाचो आदेश सरकारान जारी केल्लो. पूण 1.5 वर्सां उपरांत लेगीत हो निर्णय चालीक लावंक नाशिल्ल्यान गोवा फॉरवर्ड पक्षान खर नाराजगी उक्तायली. शिक्षकांचो मान तिगोवन दवरून हो आदेश बेगोबेग चालीक लावचो अशी मागणी नेट धरता. दुसरे वटेन राज्यांतल्या सुमार 350 कंत्राटदारी शिक्षकांनी पगाराची असमानताय आनी सेवा अटी विशीं आवाज काडला. NEP 2020 खाला शिकोवपाची जापसालदारकी वाडली तरी पगार अजून 20,000 रुपया जैसे ते आशिल्ल्यान शिक्षकांची नियमितीकरण आनी पगारात सुदारणा करपाची मागणी वाडत आसा. सरकार फकत घोशणा करता असो आरोप करून आता ह्या विशयाचेर ठोस आनी बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी जायत आसा. मजगती हे आदेश फकत कागदापुरतीच थांबल्यात पूण प्रत्यक्षात केन्ना चालीक लागतले काय हाची आता सगळीच जाणां वाट पळयतात. तुमकां याद करून दिता सातत्यान 2023 असो 2024 असो सातत्यान आमचे अध्यक्ष आदरणीय विजय सरदेसाय बाब हांच्यांनी जेन्ना एज्युकेशनाचो डिमांड येतालो एज्युकेशनाच्या डिमांडा वेळार सातत्यान हांच्यांनी एक विशय लावून धरलो तो म्हणजे टिचरांचो. ते मागीर पार्ट टायम असो कॉन्ट्रॅक्ट असो किंवा जे रिक्रुटमेंट जावन ताजेर असो एक लागचो काळजाचो विशय जो एज्युकेशन म्हणटा आमच्या पक्षाचो. सो पार्ट टायम टीचर जे आसा समग्र शिक्षा अभियानाचे हांची सॅलरी वाडोवची कारण हे बरे शिकिल्ले टिचऱ्यो आनी हांकां सॅलरी म्हणजे सारकी कमी आसताली. सो सातत्यान तांचो इशू लावून धरिल्लो आनी तांची सॅलरी वाडोवची म्हणून आमी डिमांड केल्लो. ताच्या नंतर एसेंब्लीन काडटकच एश्युरन्स मान्य मुख्यमंत्र्यान दिल्ले की इम्प्लिमेंट करता आमी. मागीर ऑक्टोबरान 2024 डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर काडली की पर्सनल डिपार्टमेंटाचे कॉन्फरन्स घेवन आमी 5% इन्क्रीज सॅलरी करता म्हणून. पूण आज ऑक्टोबर सोडून आता वी आर इन मे ऑलमोस्ट एप्रिल 2026 म्हणजे 1.5 वर्स जावपाक आयले. 1.5 वर्स जाल्यार ऑर्डर इम्प्लिमेंट जायना. सरकाराची स्वताची ऑर्डर स्वताची डिपार्टमेंटाची ऑर्डर आश्वासन ऑन द फ्लोर ऑफ मान्य मुख्यमंत्री दिता आदरणीय बाब विजय सरकार काडटकच पूण ऑर्डर येता आनी ती इम्प्लिमेंट जायना. म्हणजे हातून स्पश्टपणान दिसून येता की रेड टेपिझम म्हणते कशे तरी अडकून उरतात ते. सो आमी मागतात डिपार्टमेंटा कडेन आनी मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन एज्युकेशन मिनिस्टर नात्यान की जे उतर दिल्ले जे आश्वासन दिल्ले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ते इम्प्लिमेंट करचे. कारण हे जे टिचऱ्यो आसात पार्ट टायम म्हणत किंवा कॉन्ट्रॅक्ट टिचऱ्यो आसात जे समग्र शिक्षण शिकत दे ऑल्सो हॅव फॅमिलीज. ते फालचे पिढी घडयतात फुडलो फुडार घडयतात भुरग्यांचो आनी अशा वेळाचेर तांकां डिमॉरलायज करप तांकां सॅलरीचे इन्क्रिमेंट दिवन ते इम्प्लिमेंट करप ना ही अत्यंत चुकीची गजाल आसा. सो आमी मागतात गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हणून की सरकारान ते ताबडतोब इम्प्लिमेंट करचे आनी आमी फाल्यां डिपार्टमेंटाकूय बरोवन आज सांजे डिपार्टमेंटाक पत्र बरोवन ते याद करूनय दितले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुडतरी रायतळे वाठारात नव्यान बांदिल्ल्या बंगल्यांतल्यान अनवळख्या चोरांनी लायटीचे केबल चोरी केल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. फाटल्या 3 म्हयन्यांतली ही दुसरी चोरी आसून चोरांनी मुखेल दाराचे लॉक फोडून घरात प्रवेश केलो. हेर खंयचेच वस्तूक हात लायनासतना फक्त लायटीचे वायर चोरी केल्यात. ह्या प्रकरणाचो पुलीस तपास करतात. कुडतरी रायतळे वाठारात नव्यान बांदिल्ल्या बंगल्यात चोरयेची घडणूक घडल्या. अनवळख्या चोरांनी घराचे मुखेल दाराचे लॉक फोडून घरात प्रवेश करीत फकत लायटीचे केबल्स तोडले. फाटल्या 3 म्हयन्यांत चोरयेची ही दुसरी घडणूक घडिल्ल्यान वाठारात भिरांतीचे वातावरण निर्माण जाला. ह्या चोरयेत सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे घरधनियान सांगले. पुलिसांनी घडणूक थळार येवन पंचनामो करून तपास सुरू केला. कुशीकच्या CCTV फुटेजीच्या आधाराचेर दुबावितांचो सोद घेवप चालू आसा. विकी फर्नांडीस
आमगे घरा आयज चोरी जाल्या राती आमी 8 लोक मारले आमगे ऑपोजीट आमगे घरा आम थिंगा रावताले थिंगा आमगेले हे आमगे न्यू घर आनी ती चोरी जाल्या आनी सकाळी चोरी जाल्या ते रुपन हा सकाळी चुपा येयले जाल्यार आख्खे वायर उकाण वयले घराचे आख्खे फूल पयले एक पाट जालें तशें कोण 1.5 म्हयन्या पयलें जाल्लें काण वयले म्हळ्यार सुकयले वयले थोडे वयले मागीर ते आतां पोतून हांव वायरींग केल्लें आख्खेच फूल पोतून गायल्ले आतां 5 दीस जाले 5 दीस म्हणल्यार आतां आख्खे वयले वयर आनी सुकयले सगळे वयले मे बी लॉस म्हणल्यार आमकां 2 लाखां वयर लॉस जालें बरें हेवी गायलो ते फिनालक्साचे हेवी वायर घायल्ले सारके बरें आख्खे कांयच दवरलो ना ते आनी सगळे आख्खे कातून वयले पयले एक्सप्लेटीन मागीर कातून वयले थोडे अशें करून आनी आतां काटेरान सगळे कातून वयले आख्खेच न्यू बंगलो बांदतात हय न्यू बंगलो बांदता आमगेलो आनी ते आख्खेच वयले वायर सारके वायरींग केल्लें फूल वायरींग केल्लें आख्खें फूल कंप्लीट केल्लें वायरींग राती कोयेन लॉक मोडली आनी लॉक म्हूण भितर आख्खें वयले सगळे वायर आख्खेच वयले मेसेज दिवपा दिता आनी लोकांले बी आसता अशें करून हें बॉम्ब बी काडलो आसतले आतां हे भाशेन काण वयले जाल्यार कितें आमगेलें आख्खेंची कितू लॉस जाता आनी हांव पुलीस सकाळीं येयल्ले पुलिसान सगळें केलां CCTV हें बी घेयले सगळे सायडीचे आहलो ते आनी हांव पुलिसांक मागोता मातशें बेगीन तेंका धरचें म्हूण कित्याक लोकांले बी ते चोरूंक शकतले आनी लोकांक लॉस जातले भरपूर तुमगे CCTV आसली ना आमगे आसोना पूण शेजऱ्यांनी आहलोली सायडी आहलोली रस्त्या वयले ते सगळे 4 सायडीच्यान सगळे वयले फुटीज काण मातशें मागोता हांव पुलिसां कडेन मातशें बेगीन तेंका धरचें म्हूण तूं कितें डावट बी आहा कोणाचेर ना डावट म्हणल्यार आतां पयलीं आमगे सगळें बरें आहलोलें आतां एक 2-3 म्हयने जाले हें जावपा लागल्या पयलीं सगळें आमगे बरें आहलोलें कांय आसोना पयलीं आमगे अशें करून सगळीं जनेल कांय लायलो आसोनाय अशें करून ग्रीज लायलो आसोनाय पयलीं कोण कांय वनालो आमगे मटेरियल सारकें हिंगाय आसताले आतां हें जावपा लागलां 3 म्हयने जाले सारकें हें जाता आनी बाकी सामान आहलें तें कांय वयलें ना बाकी सामान कांय वयलें ना तेंगे आख्खें तेंगे फर्निचराक काम कोताले तेंगे आख्खें फूल तेशी आहा तेंगे मशीन सगळें तेशें आहाय फकत आमगे वायर उकाण वयले आख्खेच वायर उकाण होते आख्खे भरपूर लॉस जाला आमकां गोमंतक टीव्ही खातीर कुडतरी रायतळेच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून